म्हणजे बघ काल सीडीसीचो इश्यू तुमी एका गडकरीक मेळ्ळेले सो तेजेर कितें जालां एक्झॅक्टली हाव इट हॅज बीन सेड. ताजेर असो इश्यू आहा की CDC मेळपाक तुका 10वी जाय पडटा. हें आतां इंटरनॅशनल एक मॅन्डेटरी प्रोविजन केलां. इंडियन सरकारानूय तें प्रोविजन केलां. इश्यू आहा की आमचे साश्टीन चड करून खूब गोंयकार आहा जे पयलीं SSC नासतना 20-30 वर्सां सेलर ना. सो तांचें कितें जावपाचें? तांकां देंवोवपाचें, तांकां इमिग्रेशनाक भायर उडोवपाचें, काय तांचे खातीर न्याय मेळचो म्हणून झगडोवपाचें. सो हो इश्यू आमी बाब नितीन गडकरीक कन्विन्स केला आनी तांचो एक 5 तारखेक डीजी शिपींग तांचो एक अमिताभ कुमार जॉयंट DG शिपींग तो गोंया येवपाचो आहा. ताका आमी मेळटले एंड वील मेक अ केस दॅट रिट्रोस्पेक्टिवली इट शूड नॉट बी एप्लिकेबल. इट शूड बी प्रोस्पेक्टिवली एप्लिकेबल. दॅट इज अवर. आज 80% भुरगो जेन्ना आमचो आहा बोडीचेर आमचो म्हाका इंजेक ताका SSC ना आनी SSC नासतना तेमी 20 वर्सां 30 वर्सां सर्वीस केल्यात जाल्यार आज तेमी कितें बेकार रावपाचें तातूंत हामी कोण बसतलो. आनी हांव आतां मागतलो शिपींग आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन गडकरी कडेन आनी हांव अपील दिता ताका बाबा तूं इंटरफरन्स जावन तांकां सांग की SSC म्हणटी माग नाका CDC सगळ्यांनी